असो तर नोटीस लागून कित्या मारून तेणी आपणे बाबा येतले आनी हें कोत्तले म्हणून बंद कोत्तले तुमकां देरेपेंत हांव रोयता आसतना येयलें आनी सकयल देंवलें आनी काड कोत्ताय हांव म्हणलें काडना तुमी म्हणलें आमकां पयलीं सांगो ना आनी देरपें तूं तेणें पयर हाटी येवन आतां जालें 15 दीस बेश्टें मेजलां आयताराचें येवन मेजलें तेणें घर आनी तेणें सुणयेन विचारलें हें कित्याक मेजताय काय म्हण वयर धाडून जाय म्हण सांगलें तेणें आनी आमी वयतले तें भुरग्यां घेवन रस्त्याचेर रस्त्यार न्हिदतले आमी शेतां रोयलेलीं कामेऱ्यांक घालून कामेऱ्यांक घालून शेतां कितले आमी पयशे मोडले साऱ्याक मोडले कामेऱ्यांक मोडले जोत घाल्ले मिशिनां घाल्ली आमी हेजे उस्तार मायन पायन म्हाका व्हडलो गेल्लो आनी ती सिरीज हांव कोत्ता आनी आमी कसली सिरीज ना शेताचेर आमी आहले शेतां कोण गारोवन आनी तीच आमची शेतां सांगना आसतना रातची आनी तेणें बिल्डर हाडून हें सगळीं पुरोवन घाल्ल्या आमकां कांय सांगोंक ना आमकां लेटर दिवना कितेंच सांगोंक ना तेणी कितें करून आतां चोरयां काम करता हे आनी आमी आतां पोड कशें भरतले आमी सांगा कितें प्रोजेक्ट येता न्हू प्रोजेक्ट एक जाल्यार गांवांत आमकां पंचायतीन सांगता पंचायत आसता कित्याक गांवांत कोवपाक पंच आसता कित्याक वाड्यान कितें जाता तें कोवपाक जाल्यार आमी पंचूय ना सरपंचूय ना आनी आमी MLA ना सो आमकां हें आतां राती जाता हें आमचें आतां रोज शेत पुरोवपाक लागलें आमकां शेतकारांक कोणेंच तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना ना म्हूण आमकां कसलोच पंचायतीन आमचे नोटीस दिवना नोटीस दिनासतना आनी ही सर्वे कोन्नासतना तेणी हें कोमेस केलां काम पुरोवपाक आनी आमी आमची शेतांनी वाली रोयलेल्यो वालींची वयल्यान तेणी माती घातल्यात आनी आमी त्यो वाली आमी आमची खुद रोयनाय आमी इकते हाडटाय लोकां कडच्यो Has the local panchayat or the local MLA, whoever, have they contacted these people? This must have been a long planned development going on in the assembly among the few politicians who sit down and decide how they will pull the strings and how they will hold the people of Goa to ransom and do what they please with our lives. Tell me on what grounds why did the local panchayat not come forward to stop this kind of illegal development?